नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया रव्याच्यो पातोळ्यो। पातोळ्यो करपाक ही हांवें हळदीची पानां घेतल्या आनी ही पानां हांवें बरी धुवन घेतल्या। हो 1 कप रवो, हातून हांवें मीठ घातलां आनी अर्द कपा पेक्षा कमी उदक घालून 2 वरां हांवें रवो भिजत दवरलेलो। खूब पातळ करपाक जायना, सुको जावपाक जाय। हे पळयात अशें करून चून करून घेतला। तातून भरपाक हांवें सारण केलां। ताज्या खातीर 1 नाल्लाची सोय, 1 वाटी गोड तुमच्या आवडी अनुसार कमी जास्त केल्यार जाता। थोड्योश्यो काजू बियो घातल्या, पाव चमचो वेलचीची पावडर घातल्या आनी गॅसार हांवें ही सोय आनी गोड बरें तळसून घेतलां। ताजें चून करून घेतलां। आतां आमी पातोळ्यो थापून घेवया। थोडोसो रवो घेवपाक जाय आनी असो बरो पातळ थापून घेवपाक जाय। हाताक चिकट्टा जाल्यार थोडेशे हाताक उदक लावन घेवपाक जाय। अशें थापून घेवपाक जाय। ताजेर अशें चून घालपाक जाय। चून घातल्या नंतर अशें करून पॅक करून घेवपाक जाय, बंद करपाक जाय। पळयात अशें करून जावपाक जाय। तांदळाच्यो पातोळ्यो हांवें केल्ल्यो आसा। ताजें लिंक हांव डिस्क्रिप्शनान दितां। तुमच्यान जाय जाल्यार पळोवपाक जाता। म्हाजे रेसिपी आवडटा जाल्यार लायक करा आनी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात। अशें करून हांवें सगळ्यो पातोळ्यो थापून घेतल्यो। आतां ह्यो पातोळ्यो आमकां उकडून घेवपाक जाय। पातोळ्यो उकडपा खातीर कायलीन घालून हांवें उदक तापत दवरलां। ताजेर हांवें चाळण दवरल्या। हाजेर आमकां पातोळ्यो घालून घेवपाक जाय। सारक्यो अश्यो पातोळ्यो मांडून घेवपाक जाय आनी पातोळ्यो मांडटा आसतना मदीं गॅप दवरपाक जाय। तुमकां जर तर इडलीच्या आयदनान उकडपाचें आसा जाल्यार तातूंत उकडल्यार सुद्दां जाता। आतां हाजेर झाकण घालून 15 ते 20 मिनटां आमकां उकडून घेवपाक जाय। ताका स्टीम दिवन घेवपाक जाय। 15 मिनटां स्टीम दिल्या नंतर हांवें गॅस बंद केली आनी पळयात पातोळ्यो तयार आसा, रेडी आसा। रव्याच्यो पातोळ्यो खूब रुचीक, टेस्टी। तुमी नक्की करात। म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात। परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त रावात, देव बरें करूं।